गोंयची उदरगत बंद जाल्या। सरकार एके वटेन रिणां घेवन पगार घालता। सरकारान लोकांक आश्वासनां दिवन फटयले म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आरोप। मायकल लोबो आनी निलेश काब्राला सारकिले आमदार आतां सरकाराच्या मंत्र्यां आड आवाज काडपाक लागल्यात ही बरी गजाल म्हूण राष्ट्रवादीन दोगांकूय पीन मारली। राष्ट्रवादीन शुक्रारा 17वो थापणूक दीस मनयलो। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो फाउंडेशन डे 10 जून 1999 ही पार्टी स्थापन जाल्ली गोंया आनी आयज नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक 17 वर्सां बोगता। पूण आतां दोग जाणांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता। एकलो जावन आसा बाब मायकल लोबो, दुसरो जावन आसा निलेश काब्राल। ह्या निलेश काब्रालान आनी मायकल लोबोन आयज एक दिसते पडटा ह्या पॉलिटिकल रुलींग पार्टीन रावन ताणें स्वत उलयला। ताणें म्हणला जी आमचो गव्हर्नमेंट चलता तो आमचे मिनिस्टर आसा इनएफिशियंट 5 जाण स्वत उलयला ताका हांव एप्रिशिएट करता। हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता। जेन्ना आनी खूंय कहलें तर डेव्हलपमेंट कितें कोत्ताले मुखार दाखयता चलयताले पूण ते आयज बंद उरला। बंद उरपाक जावन आसा ट्रेजरीनी पयशे ना। गव्हर्नमेंटाची सॅलरी देखून दितलो जाल्यार स्टाफांक म्हाका दिसता आयज ट्रेजरीन पयशे ना। हो गव्हर्नमेंट लोनाचेर चलता असो दिसता। लोकांचे जे प्रश्न आहा ते आमी जर उणें करतले वो तांकां जाय ते भाशेन पब्लिकाक जाय ते भाशेन आमी एक तांकां दितले जाल्यार महागठबंधन इज इम्पॉर्टंट। आतां 18 जून ह्या दिसा आमची नावेली व्हडली मिटींग जावपाची आसा। आमचे केंद्रीय नेते सुद्दां येतले आनी 18 जून आमी कितें भर पावसान कित्या खातीर मिटींग घेवंक सोदता कारण 18 जून हो क्रांती दिन आसा। आमकां गोंयच्या राजकारणान एक क्रांती हाडपाक जाय। मंगेशी कुणय जंक्शनाचेर दुधाच्या टँकरान एका डीओक धपको दिलो। थंयच्या केशव कामतीक पांयाक मार लागला। डीओ घेवन आशिल्लो केशव कामत सध्या जीएमसीत एडमीट आसा। डीओचो चुराडो जाला। टँकराचो ड्रायव्हर म्हणटा डीओवालो अचानक रॉंग सायडीक आयलो। ताची कांयच चूक ना। टँकरान लायटीचो खांबो मोडून डिवायडर फोडला। मंगेशी कुणय जंक्शन म्हळ्यार सापूच रिस्की जाला। जंक्शनाचेर हे पयलीं शेकड्यांनी ल्हान मोठे भयानक ॲक्सिडेंट जाल्यात। शुक्रारा सकाळी एका दुधाच्या टँकरान एका डीओक धपको दिलो। डीओचो चुराडो जाला। वेळ बरो म्हणून 74 वर्साचो केशव कामत सालवार ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला। तो जीएमसीन एडमीट आसा। केशव कामत थंयचो पुणेचोच। दुधाच्या टँकराचो ड्रायव्हर म्हणटा डीओ वाल्याची चूक, तो रॉंग सायडीन आयलो। चला था हाँ क्या हो कैसे हुआ? वो बाइक वाला उधर आ गया, लेफ्ट से पूरा राइट आ गया। ये वजह कैसे हो रही थी? और गाड़ी हमारी उधर से स्पीड में थी, वो नहीं रुकी। बीच में खड़ा था वो लोग? हाँ बीच में खड़ा था? नहीं पूरा लेफ्ट था, साइड से जा रहा था। लेफ्ट से पूरा राइट आ उसको पास करने वाले थे। हाँ तो अपने सीधा राइट घूम गया वहाँ। और क्या हुआ? ज़्यादा मारना हम लोग? इसका गलती किसका था? गलती उसका ही था। रॉन्ग साइड से आया। हाँ रॉन्ग साइड से। स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि तुकाराम मराठी। राजभाशेवेल्यान मराठी कोंकणी परत तापला। गोंय सरकारान येता त्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात मराठीक राजभाशेचो दर्जो दिवचो म्हूण मराठी राज्य भाषा समिती गोंयभर धरणे धरता। कोंकणीवादी म्हणटात कोंकणी हीच राजभाषा। मराठी गोंयची राजभाषा जावंकूच शकना। मराठी राजभाषा आंदोलनाक कोंकणी फुडाऱ्यांनी जाप दिली। मराठी राजभाषा समितीन शुक्रारा म्हापशां धरणे धरले। समिती ब्रेस्तारा पेडण्यां धरण्याक बशिल्ली। ज्ञानाची भाषा आहे, समाजाच्या हिताची भाषा आहे, भाषेचे मोठे योगदान आहे। परकी सत्तेच्या वेळी या भाषेनेच आमची संस्कृती राखली आहे। असं त्यांना सांगणं आहे की या येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये तुम्ही हे विधेयक आणलंच पाहिजे आणि त्याकरता हा उपोषणाचा कार्यक्रम
त्याचा आग्रह धरण्याकरता हा उपोषणाचा कार्यक्रम आम्ही आखलेला आहे. ती मराठी भाषा असा ती प्रत्येकाच्या रक्तान सळसळलेली असा ती भाषा त्याने सरकारान करून देऊ. आम्हाला फक्त अपेक्षा आहे आम्हाला मराठी राजभाषेचा दर्जा द्यावा. त्यांनी मराठी राजभाषेला सिंहासनावर बसून ही आमची छोटीशी मागणी महिलांची त्यांनी पूर्ण करावी शासनानं. आम्हाला मराठी राजभाषेचं दान त्यांनी द्यावं. आणि माझं बीजेपीच्या सरकारकडे माझं एवढंच कळकळीचं विनंती मागणं आहे की त्यांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण करावं. कारण आम्ही हेच आश्वासन घेऊन लोकांकडे गेलेलो. इथे 90% मराठीचा सगळा आधार आहे. मराठीचे वर्तमानपत्र आहेत. मराठीतून 32-40 हजार मुलं शिकणारी मुलं आहेत. तरी सुद्धा हे लोक करत नाही. मग यांना आम्ही कुठली विशेषणं द्यायची? यांना आम्ही काय म्हणायचं? हे यांना आम्ही म्हणायचं शंड म्हणायचे की यांना विश्वासघातकी म्हणायचं की काय म्हणायचं? मराठी राजभाषा आंदोलनाक कोंकणीवाद्यांनी जाप दिली. मराठी खंय गोंयची राजभाषा जावंकूच शकना. राज्य आमकां मेळ्ळें खंयच्या आदाराचेर मेळ्ळें? गोंयची भास ही वेगळी भास कोंकणी भास म्हणूनच मेळ्ळें. फॉर ऑफिशियल पर्पजीस मराठी वापरतात. महाराष्ट्रात मराठी, कर्नाटकात कन्नड, तामिळनाडूत तमिळ, बंगालात बंगाली आणि ह्या प्रिन्सिपलाचेर आसा की चडांत चड लोक जे उलयता आनी समजता ती भास ही राजभास जावपाची. आतां तुका एक देख सांगता. सिक्किमाक 4 राजभाषा पूण कारण कितें? सिक्किमाक 4 डिस्टिंक्ट कम्युनिटी आसात ज्यो 4 वेगळ्यो भासो उलयतात. तशी गोंयांत परिस्थिती ना. गोंयांत कोंकणी बगड दुसरी राजभास जावंकूच शकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, जॉयंट सेक्रेटरी ते एडिशनल कलेक्टर आणि डेप्युटी कलेक्टरा मेरेन 15 सिव्हिल सर्व्हिस ऑफिसरांच्यो शुक्रारा सांजे ट्रान्सफरी काडल्यो. आयडीसीचो एमडी SV नायकाक समाज कल्याण संचालक केला. पर्यावरण संचालक अमरसेन राणेक एडिशनल सेक्रेटरी GA केला. नागरी पुरवण संचालक विकास गावणेकाराक प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स आणि पर्यावरण संचालक केला. समाज कल्याण संचालक मीना गोलतेकाराक सहकार रजिस्ट्रार केल्या. गोंय सरकारान सोमारान 9 सिनियर अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो आनी 6 अधिकाऱ्यांक ऑन प्रमोशन पोस्टिंग दिला. आयडीसीचो MD SV नायकाची समाज कल्याण खात्याचो संचालक म्हूण बदली केल्या. पर्यावरण खात्याचो संचालक अमरसेन राणेची अतिरिक्त सचिव GA म्हूण बदली केल्या. जॉयंट सेक्रेटरी GA विजय परांजपेची जॉयंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल म्हूण बदली केल्या. अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी उत्तर अरविंद बुगडेची हँडीक्राफ्ट खात्याचो संचालक म्हूण बदली केल्या. नागरी पुरवण संचालक विकास गावणेकाराची प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स आणि पर्यावरण खात्याचो संचालक म्हणून बदली केल्या. पंचायत अतिरिक्त संचालक दामोदर मोरजकराची अतिरिक्त जिल्लो अधिकारी फोंडे आणि संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक म्हणून बदली केल्या. प्रोबेदोरियाचो संचालक गोपाळ पार्सेकराची उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीचो मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली केल्या. समाज कल्याण खात्याची संचालक मीना गोलतेकराची रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणून बदली केल्या. आनीक 6 अधिकाऱ्यांक ऑन प्रमोशन ट्रान्सफर केल्यात. तातूंत अंडर सेक्रेटरी बिजू नायकाक उद्देगीक खात्याचो सरव्यवस्थापक केला. उपजिल्लो अधिकारी महेश खोर्जुवेकाराक नागरी पुरवण खात्याचो संचालक जाल्यार अंडर सेक्रेटरी उमेशचंद्र जोशीक आयडीसीचो MD केला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.